मनीस पातक करता. उत्पत्ती चॅप्टर 3. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगळ्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांचीं फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदेकात एक रूख आसा, ताच्या फळां विशीं देवान सांगलां, तुमी मोरणाक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खाय नाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातोल्यात म्हूण देव बरें जाणो. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवंक भुलोवपी अशें बायलेक दिसलें. देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणेंय तें खालें. तेन्ना तांचे दोगांयचेय दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गोमलें. त्या पासत तांणी अंजिरांच्या झाडांचीं पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटा रुमाल केले. सांजेचें शितोल वारें मारतना सर्वेस्पर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी धाडलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नदरे मुखावेलीं लिपली. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलों. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळण्यान घाल्ली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, हें तुवें खेलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडून सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मोदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुजे बालोंतरांचे कश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कश्टां दुखींनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी वंदोवण तुका घोवा वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराप पडूं सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टांनी जमीन कामायज करून तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे खुंटे आनी कुनसां उक्तोन करतली. आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय आनी तूं जमनीन परत वचो पर्यान तुज्या कपालाचो घाम वारून तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय, कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो तूं धूल आनी परत तूं धुलींत वेतलोय. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय.
सर्वेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामड्याची आंगवस्त्रां केलीं आनी तीं ताणें घालीं. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हणलें, पळय, वायट बरें वळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदांच सर्वदां जिवंक सोदीत, पूण तें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कामायज करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशीन तो वचना जावंक उज्याची तलवार हातांत घेवन वैकुंठा मुखार केरोबींक दवरले. देवाचें उतर हें.